कोलवाची ग्रामसभा बिरेस्तारा बरीच तापली। कोलवा दर्यावेळी पे पार्किंग नाका म्हूण थळाव्यांचो खर विरोध। बिरेस्तारा ह्या विशेष ग्रामसभेत एकमतान कोलवाच्या थळाव्यांनी पे पार्किंग नाका म्हूण थाराव घेतलो। तशेंच सरकारान हो निर्णय फाटी घेवचो म्हूण थळाव्यांची मागणी। कोलवा पे पार्किंग नाका म्हूण थळाव्यांनी विरोध केला। कोरोना महामारी उपरांत दर्यावेळेवयलो व्यवसाय लुकसाणात गेला। आता हे पे पार्किंग केल्यार व्यवसाय आनीकय लुकसाणात वतलो। पण थळाव्यांक भोंवपाक लेगीत मेकळी आसची ना। हो पे पार्किंग नाका म्हूण बिरेस्ताराच्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी थाराव घेतला। Many factors, in my opinion. First of all, आमी सकाळ फुडें लोक थिंगा वॉक वयताय। सकाळ वॉक वयताय तेन्ना तुमी पार्किंग करताय। आमगे फिशरमॅन आहाय ते सकाळ फुडें बाबा ते कोण रापड उडयताय तें हें करतले। So you cannot charge for them. At the same time, yes, we got some law and order proper. Okay, charges correct. But let us sit and talk. Simply you cannot say, okay, inga parking kore, in kona kai no. Okay? We just oppose it and we don't want this pay parking in Kolwa. आणि आता हे पार्किंगाचे जाल्यार पोलिसांचे आमकां लोकल्स आहाय तांकां जायते त्रास जातले। तितून व्हेरीफाय करूंक जावपाना कोण टुरिस्ट तो हेजे बद्दल गव्हर्नमेंटान आमकां पार्किंग नाका ते एरिया कित्याक आतां ऑलरेडी बिझनसूय काबार जाला आनी म्हाका दिसना ती आनी कितें प्रोग्रेस जातलें म्हणून मनीस मोत्री मेडिसिन कांय फायदो ना। आतां मेल्ल्या भाशेन ते बिचेचेर जियेताय आमी लोकल हांव लोकल आनी हांव ते एरिया जाणा कितें जाता जायना तें कोणाक एक्यूज गव्हर्नमेंटा लोकला पंचायत बोर्ड एक्यूज करून फायद ना। जाणेकल्याचे आदारण आसा जाणेकल्यान सॉल्व करपा जाय तें कोणाक उकलेन करून फायद ना। पंचायत हें कोता गव्हर्नमेंट हें कोता म्हूण आमी गोंय आमगे कोलवा बिची कितू लोक रावता पब्लीक कितू आमी पब्लीक आहा कितलो सांग तुमी सगळ्यांनी एफर्ट्स घालपा जाय। गव्हर्नमेंटान ना पंचायत ब्लेम करता काय जात जाल्यार एकूय मागणे हे पे पार्किंग नाका कित्याक आमकां लोकल्स सारके त्रास जाले सद्या बिझनस पडलो हे कोवीड येयले दिवसून लोक त्रासान पडलो अजून गरीब लोक त्रासान पडलो आनी म्हाका दिसना हेजे आमकां कितें जाता तें कोणाक सांगोवपूय जायना। सो गव्हर्नमेंटाक हांव रिक्वेस्ट करता जात जाल्यार आमकां मातशें रिलीफ दी। तुम ट्रैफिक से ना यू हैव टू मैनेज द पार्किंग थिंग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हाडल्या जड पार्किंग आहा थिंग सगळे स्क्रॅप मारलो आहा यू हैव टू क्लीन अप दैट। Point one statement, हे बीजेपी डबल इंजिन गव्हर्नमेंट सदांच आमकां लोकल्सांक बायकांक रस्त्याचेर हाडटा फेरी हायक्स जाले मागीर ते पोतून बॅक ऑफ करता आनी केसो कितें करता टीसीपी अमेंडमेंट हाडटा मागीर बॅक ऑफ करता। सो इन वन स्टेटमेंट एज अ विलेजर वी ओपोज दिस पे पार्किंग आनी आमकां हे पे पार्किंग नाका फॉर द पीपल एंड फॉर द लोकल्स ऑफ दिस विलेज। कोलवा दर्यावेळेर थळाव्यां सयत पंचायतीचोय पे पार्किंगाक विरोध आसा। थळावे ह्या कोलवा दर्यावेळेर व्यवसाय करतात सद्दां ह्या सुवातेर यो वच करतात। हो पे पार्किंग केलो जाल्यार थळाव्यांक हाचो त्रास जातलो। सरकारान हाचेर उपाय काडून हो पे पार्किंग कोलवा हाडचो न्ही अशें सरपंच सांगता। आज गव्हर्नमेंटान हिंगा आमगे बिचीचेर पे पार्किंग करपाक गेलो बीच आमी ल्हान बोर्डिंगाक जाले हे बिचीचेर आनी एक फ्रीडम आहलोलें आमगे बीचीर। आतां लोकल्सांनी पॉयंट रेज केला बिझनसा लागून आतां कोविडाकूय लागून सगळो बिझनस डावन गेलो आहा आनी लोकांक बिझनस ना आनी पे पार्किंग केलें जाल्यार कोण ट्युरिस्ट येता वो जावं आमगे लोकल्स जे बिझनस चलयताय शेकांचे जावं रांपोणकार आहाय आपणे बायक घेवन वयताय बिचीचेर तेंक पसून हें आतां लागू जालें सगळ्यांकूच जावं आमगे सरावंडींग विलेजीस आहाय बेतालबाती आहा बेनावलेम आहा वार्का सगळे आतां लोकूय आतां आमचे लोकल्स गोंयचे हे बिचीचे येतले जाल्यार ते पसून आतां हाड सोंपले येवपाक कितें पार्किंगाक कोण खुशारी करता काय ओदी बार आमल्या बिचीचे गेल्या एक दुसरे बिचीचे वचपाक लोकां अशी उमेद आनी हे पे पार्किंग जालें जाल्यार मागीर सगळ्यांक खूब प्रॉब्लम जातले बिझनसा हाचेनूय प्रॉब्लम जातले लोकल्सांक। सो हांव मागोता गव्हर्नमेंटा कडेन हे लोकांचो आवाज आयकून घेवचो आमच्या सीएमान आमगे टुरिझम मिनिस्टरान आनी हो रिक्वेस्ट जावं सेंट्रलाक वयले जाल्यार सेंट्रलाकूय आमगे हो रिक्वेस्ट लोकांचो ताळो पावयचो आनी कितें बरें डिसिजन एकोले गांवांक घेवचें म्हजी मागणी। कोलवा पे पार्किंगाची नोटीस काडटा तेन्ना थळाव्या आमदाराक कित्याक विश्वासांत घेतलो ना असो प्रश्न बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगास हाणें उपरासला। फुडल्या सप्तकाक पे पार्किंगा संदर्भात मुख्यमंत्र्याकडे उलयतलो अशें वेन्झीन सांगलें। सो आय थिंक
पयलीं सुवातेर हम बीच कोस्टल बेल्ट MLAs हो टॉपिक हम असेंब्लीन उलयलो आहे. What is the point in being a coastal belt MLA if we are not taken into consideration? कसले नोटिफिकेशन काडचे पयलीं जावं कितें जावं कोस्टलाचो रेव्हेन्यू खंयचो येता. रेव्हेन्यू हे विलेजींतसून येता न्ही जाल्यार आमगे पयलीं एक कितें जाल्यार विचारपाक जाय न्हू आमकडे दॅट यू आर प्लॅनिंग टू डू दीस. हो सरकाराक चोवपाक गेलो जाल्यार ऑलवेज दे कम आउट वीथ समथींग देन पीपल हॅव टू अपोज. Then they will take back or they will not take back. Either they will bulldoze people's opinion. So we are strongly opposed in this Gram Sabha. Being a weekday, the Gram Sabha members who had turned out have totally opposed with unanimous decision that they do not want this paid parking. Because we would request this government that take back this notification, and our demand, we will go next week. We will go to meet the Chief Minister. आज Thursday, आज Maksada Panchayat will come out with the letters for each punch member. So they get Thursday, half days meta, Friday, Saturday, Sunday. 3 this matter. So Monday morning, all the letters with the signatures from all the 9 wards. Astolio, their resolution attached करते. I'll try to take up an appointment with the Chief Minister next week. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर.